पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 5.50 कोटी रुपयांच्या वीज बिल माफी घोटाळ्याची सुनावणी दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त अधिवेशन न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा शेनवारा मुखार धुकल्ल्या. गुदिनोन ह्या प्रकरणातल्या आरोपपत्राक आपूण गुन्यांवकार ना अशें सांगलां आनी गुदिनो वतीन याचिका दाखल करून गुन्यांव फाटेच्या पुलीस डायरी न्यायालयात सादर करून ती सिद्ध करची अशी मागणी केल्ली. सरकारी वकील बेरेस्तार आपली केस सादर करपाची आशिल्लो, मात आयज सरकारी वकील न्यायालयात हाजीर नाशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. फाटल्या 15 दिसां सावन आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी अंगणवाडी सेविकांचो प्रस्न सुटावो जातलोसो दिसता. अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयकून घेतले. परतून कामार घेवपाक जाय जाल्यार ताणें आपलें आंदोलन राजकीय दिश्टीत प्रेरीत ना, तशेंच आपूण राजकीय पक्षाचें काम केन्नाच करची ना अशें तांकां बरोवन दिवचें पडटलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ओबीसी आरक्षणाविशीं सगळी प्रक्रिया पुराय करून फायल आयोगा कडेन धाडून दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आयोगाचे अधिकारी फुडली प्रक्रिया पुराय करून ही फायल वेंचणूक आयोगा कडेन धाडून दितले आनी फुडल्या 10 दिसां भितर ओबीसी आरक्षण जाहीर जातलें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री म्हूण शिवसेना बंडखोर गटाचो फुडारी एकनाथ शिंदेन सोपूत घेतलो, जाल्यार भाजपाचो फुडारी देवेंद्र फडणवीसान उपमुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीन तांकां सोपूत दिलो. तशेंच नव्या सरकाराक शेनवारा भोवमत सिद्ध करपाचो आदेशूय राज्यपालान दिला. बंडखोर आमदारांचो शिंदे गट आयज गोंयच्यान मुंबय वचपाची शक्यताय आसा. मंत्रिमंडळ विस्तारान शिंदे गटाच्या आनी भाजपाच्या कांय आमदारांक मंत्रीपदां मेळटलीं. 20 जूनाक सुरू जाल्लो महाराष्ट्रांतलो सत्ता संघर्श आतां निमणो सोंपला अशें म्हणपाक जाता. शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊत शुक्रारा मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाक चवकशे खातीर ईडीच्या ऑफिसान हाजीर रावलो. चवकशे वेळार सेनेच्या वावुरप्यांनी ईडीच्या ऑफिसा भायर गर्दी करची न्हय अशें आवाहन ताणें केल्लें. संजय राऊताच्या वकिलान तपास एजन्सी सामकार कागदां सादर करपाक 13 ते 14 दिसांचो वेळ मागिल्लो, पूण एजन्सीन ही विनंती न्हयकारली.
महाराष्ट्राच्या नवीन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे राती उसरा 2 वरांचेर गोंयांतल्या ताज हॉटेलांत पावलो. ह्या वेळार गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तांकां फुलांचो तुरो दिवन शिंदे हांचें स्वागत केलें. तशेंच दाबोळी विमानतळाचेर तांचे गोंयच्या शिवसैनिकांनी आनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी स्वागत केलें. शिवसेनेच्या बायल कार्यकर्त्यांनी शिंदे हांची ओवाळणी करून तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार आमदारांनी तांकां पेडो भरोवन तांचें तोंड गोड केलें. ईडी तशेंच हॉर्स ट्रेडिंगाचो उपेग करून भाजपान एकनाथ शिंदे हांकां मुख्यमंत्री केला. तशेंच देवेंद्र फडणवीस हांकां उपमुख्यमंत्री करून फडणवीस हांचो एका तरेन अपमानूच केला अशें विधान रशीद आल्वी हाणें केलां. महाराष्ट्राच्या राजकारणांत भाजपान घेतिल्ल्या खवदळांतल्यान भाजपा लोकशायेची फकाणां केल्यात असोय आरोप ताणें केला. केंद्रीय भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्या उपरांत देवेंद्र फडणवीसाक महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेवचो पडलो. हे आदीं फडणवीसान बेरेस्तारा एकनाथ शिंदे वांगडा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हांव सरकाराचो भाग आसचो ना जाल्यार भायल्यान तेंको दितलो अशें फडणवीसान जाहीर केल्लें. मात फडणवीसाचे घोशणे उपरांत भाजपान गोंधळाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. कांय भाजपा फुडाऱ्यांच्या नाराजीची दखल केंद्रीय नेत्यांक घेवची पडली. ते खातीर भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाक फडणवीस उपमुख्यमंत्री जातलो अशें जाहीर करचें पडलें. दिवचल पालिकेची नवी उपनगराध्यक्ष म्हूण सुखदा कमलाकर तेली वेंचून आयली. शुक्रारा जाल्ले वेंचणुकेंत तांची बिनविरोध निवड जाली. उपनगराध्यक्ष पदाचे रिते सुवाती खातीर वेंचणूक घेवपाक शुक्रारा पालिका मंडळाची बसका आपयल्ली. वेंचणूक अधिकारी आनी दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी दीपक वांयगणकर हांच्या मार्गदर्शना खाला वेंचणूक प्रक्रिया जाली. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर सुखदा तेली हाणें 2 अर्ज भरिल्ले. वेंचणूक अधिकाऱ्यान 1 अर्ज भायर मारून 1 अर्ज ग्राह्य धरलो आनी तेली हांची निवड जाल्ल्याचें अधिकृतपणान जाहीर केलें. स्मार्ट सिटी न्हय तर स्मार्ट गांव करपाचे दर एका गांवकारांनी मनार घेवपाक जाय अशें उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान फोंड्यां जाल्ल्या जलशक्ती कार्यावळी वेळार सांगलें. उदकाचो इबाड करचो न्हय तर उदक सांबाळपाक जाय अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. आयज आमचे कडेन उदक आसा म्हूण आमकां उदकाचें महत्व कळना. भविश्य काळांत उदकाचो उणाव आमकां जाणवपाचो आसा. हे खातीर उदक सांबाळपाची गरज आसा अशें उदका स्त्रोत मंत्री आनी कृशी मंत्र्याचें म्हणणें.
दिवचल मालांतल्या सरकारी वाचपघराक स्वतंत्र जाग्याची गरज आसा. 38 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या ह्या वाचपघराक अजून स्वताची सुवात ना, देखून व्हड अडचण निर्माण जाल्या. सध्या हे वाचपघर पालिका इमारतींतल्या सभाघरांत चलता. दिवचलच्या सरकारी वाचपघरांत 25,000 परस चड पुस्तकां आसात, जाल्यार नोंदणी जाल्ले 3,000 वांगडी आसात. नेमान येवपी वाचकांचो आंकडो समाधानकारक आसा. नगरपालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यार हे वाचपघर आसा आनी ज्येश्ठ नागरिकांक सोपणां चोडोवन घेवपाक त्रास जाता. देखून वाचपघराक एक स्वतंत्र इमारत बांदून दिवची अशी मागणी थळावे लोक करतात. हुंवार येवचो न्हू म्हूण मोरगांव पालिकेन आनी उदका स्त्रोत खात्यान वास्को वाठारांतली पावसा पयलींची कामां बेगीन पुराय केली म्हूण वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान पालिकेचे आनी उदका स्त्रोत खात्याचे उपकार मानले. वास्को वाठारांतल्या लक्ष्मी पेट्रोल पंपाच्या मुखार आशिल्ल्या नाल्याच्या नितळसाणेच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. नाल्ल फोडून ह्या कामाक सुरवात केल्या. ह्या वेळार मोरगांव नगरपालिकेचे नवे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज हाजीर आशिल्ले. वास्कोच्या रस्त्याची सध्या चाळण जाला. पयल्याच पावसान रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात. हे खातीर हांगाच्यान येरादारी करपी मनशांक त्रास जाता. फुडल्या 15 दिसां भितर रस्त्यार पडिल्लीं फोंडकुलां सारकी केली ना जाल्यार रस्त्याच्या कामाचे कंत्राटाचे बील दिवचे ना अशें थळावो आमदार दाजी साळकार म्हणटा. भर पावसान बेरेस्तारच्यान दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उदकाच्यो समस्या उप्रासल्या. नळां वरवीं उदका पुरवण बंद आशिल्ल्यान जोगीवाडो, कातारवाडो, IDC आनी हेर वाठारांत सध्या उदका खातीर लोक वळवळे काडटात. फाटल्या 2 दिसांच्या नळाक उदक येना, देखून लोकांचे खासा करून बायलांचे हाल जाल्यात. न्हावपाक सोडाच पिवपाक लेगीत लोकांक उदक मेळना अशी लोकांनी कागाळ केल्या. पावसाक लागून घरा भायर सरपाक मेळना. कांय वाठारांत धड बांयो नात, देखून बायलांचे हाल जाल्यात. देखून उदकाची ही समस्या बेगोबेग सोडोवची अशी मागणी लोक करतात. कोरोना महामारीच्या काळात बंद उरिल्ल्या रेशा माशेलकर उद्याना कडेन पेडणे पालिकेन पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान उद्यानाची सामकीच अवतिकाय जावन रावल्या. उद्यानात जायते कडेन पावसाचें उदक साचून रावला. साचून राविल्ल्या ह्या उदकान जळारां जावपाचो भंय निर्माण जाला. तशेंच लागसारच्या वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरिया पातळपाक शकता. ताका लागून पालिकेन हें उदक उसपून उडोवचें आनी जळारां पोसचीं न्हू हाची जतनाय घेवची अशी मागणी थळावे लोक करतात.
आयज मेरेन कितलेशेच असे गांवगिरे वाठार आसात जांकां मुळाव्यो साधन सुविधा सरकारान उपलब्ध करूंक ना। अशेंच एका मोरजे मर्डी वाड्यार दिकुन्ना घरा कडेन वचपाक फाटलीं 200 वर्सां जालीं पायवाट लेगीत ना। पंचायतीक कळीत करून लेगीत ह्या वाटेचो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना। पावसा दिसांनी ह्या लोकांचे हाल जातात, तात्पुरती वाट करून दिवची अशी मागणी दिकुन्ना घराब्यान केल्या। घरांतलो कोणूय दुयेंत पडल्यार ताका हॉस्पिटलांत कशें व्हरतलो हीच चिंता तांकां सतायता। आतां तात्पुरते यो वच करपा खातीर लाकडाचो धाकटो पूल घराब्यान स्वता उबारला अशें फिलीस दिकुनान सांगलें। आतां उपसरपंचान येता त्या वर्सां मेरेन हो प्रस्न सुटावो करतलो म्हूण सांगला अशें तांचें म्हणणें। पणजेच्यान मडगांवां वचपी इनोवा गाडयेक आगशी अपघात जालो। ह्या अपघातांत चालकाक बरोच मार लागला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडयेचो वेग चड आशिल्ल्या कारणान ही गाडी परतली। अपघातांत जखमी जाल्ल्या रिंकू नदाफ ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान भरती केला। गोंयांतल्या अंगणवाड्यांचे शिक्षणीक वर्साक आयज सावन सुरवात जाता। 70 मालांत 108 अंगणवाड्यो आसात। ह्यो अंगणवाड्यो शुक्रारा सावन भुरग्यांनी गजबजतल्यो। फाटलीं 3 वर्सां बंद आशिल्ल्या ह्या अंगणवाड्यांनी भुरग्यांचो कलकलाट आतां सुरू जातलो। मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीन बेरेस्तारा फांतोडेर चोरी जाली। चर्चीचे ऑफिस आनी पाद्रीच्या रुमांतल्यान पयशे आनी हेर साहित्य चोरांनी फारायले। चर्चीच्या फाटल्या दारांतल्यान चोर भितर सरले। दाराचे कुलूप फोडून ते भितर आयले। सकाळीं 6:30 वरांचेर पाद्री जेन्ना चर्चीन आयलो तेन्ना ताका चोरी जाल्ल्याचें कळ्ळें। पाद्रीन बेगोबेग पुलिशेक कळीत केलें। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामा केलो। फुडलो तपास चालू आसा। घराचे झाड पडून 8 दीस जाले नळे फुटले। पावसाचे सगळे उदक घरान भरला। झाड काडात म्हूण उजो पालोवपी दळाक कळीतूय केला, पण पावसाचे कारण फुडें करून उजो पालोवपी दळ हे झाड कातरपाक फाटफुडें करता। आतां करप तरी कितें असो प्रश्न लोकांक पडला। पावसा आदीं हे धोकोदायक झाड कातरून उडोवचे असो आदेश उपजिल्लो अधिकाऱ्यान पंचायतीक दिल्लो, पण पंचायतीनूय वेळ मारून व्हेला असो आरोप लोकांनी केला।
मडगांवच्या पोरन्या स्टेशनाचेर काम करपी दुकानदार आनी हेर लोकांनी ट्रान्सजेंडराच्या आनी शिंदळकी वेवसाय करपांच्या विरोधान पुलीस स्टेशनात वचून कागाळ नोंद केल्या। ट्रान्सजेंडरांनी केल्ल्या चुकीच्या वावराक लागून व्हडली समस्या दुकानदार आनी काम करप्यांच्या मुखार उप्रासला। ते खातीर ह्या विशीं पुलिशेन कागाळ केला। तशेंच ट्रान्सजेंडर हांणी दुकानांक उजो घालपाची धमकी दिल्या आनी जिवेशी मारपाची धमकी दिला अशें दुकानदारांनी सांगलें। पुलिसांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या। पणजे रस्त्यांचेर ट्रॅफिक सिग्नल आसा पूण कांय कडेन हे सिग्नल बंद आसा। पणजेचे सांत इनेज जंक्शनाचेर फाटले 1-2 सप्तक जाले ट्रॅफिक सिग्नल बंद आसा। लोक दुचाकी आनी चारचाकी कशा कश्योय चलयतात। थारपाचें तर नांव लेगीत घेनात। क्रॉस करपाक लोकांक खूब त्रास जाता। गाडयो सारक्यो आंगार येतात। कोण कोणाक हाडून मारून वायट दुर्घटना घडपाची शक्यताय आसा। पळयात ह्या होमगार्डाक रस्त्यार रावला खरो पूण ताचें लक्ष फकत मोबायलाचेर। सरकार लाखांनी पयशे मोडून ही सिग्नलां घालतात पूण एकदां ती बंद पडली काय ताचेर कोणूच लक्ष दिना। कसली वायट घडणूक घडच्या पयलीं हाचेर लक्ष घालची अशी विनवणी लोक करतात। पंचायत वेंचणुको 10 ऑगस्टाक जातल्यो। 12 ऑगस्टाक मतमोजणी जातली। वेंचणुको सप्टेंबरांत घेवच्यो अशी मागणी करपी सरकाराची याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारल्या। विधानसभा अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन आसा। आचारसंहिता लायली जाल्यार विधानसभेचें कामकाज मेकळेपणान करपाक मेळचें ना। ताका लागून वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपाचो वेळ 30 दीस म्हटल्यार 12 सप्टेंबर मेरेन मुखार धुकलचो। अधिवेशन सोंपतकच 12 ऑगस्टाच्यान आचारसंहिता लागू करपाक दिवची अशी विनवणी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें गोंय उच्च न्यायालया कडेन केल्या। पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान अधिसूचित केला की 30 सप्टेंबर 2021 पासून वर्जिन वा रिसायकल केल्ल्या प्लास्टिका पासून तयार केल्ली कॅरी बॅगां दाटाय 75 यू परस उणी आसपाक जायना आनी 120 यूची दाटाय 31 डिसेंबर 2000 पासून लागू तशेंच 1 जुलय 2022 पासून गोंय राज्यांत सिंगल यूज प्लास्टीक वस्तूंचें उत्पादन, आयात, सांठोवप, वितरण, विक्री आनी वापर करपाक बंदी आसतली। मान्यताय दिल्ल्या वा परवानगी दिल्ल्या प्लास्टीक कॅरी बॅगांचेर निर्मात्यांचें नांव तशेंच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोंदणी क्रमांक आसपाक जाय। गोंय बिगर बायोडिग्रेडेबल कोयर नियंत्रण कायदो 1996 खाला अधिसूचित केल्ले अधिकारी टोक विक्रेते, स्टॉकिस्ट, किरकोळ विक्रेते, वापर करप्यांची तपासणी करतले आनी उल्लंघन करप्या आड कायद्या प्रमाण योग्य कारवाय सुरू करतले। कावळो हो एक सादारण पक्षी। हाका व्हडलीशी किंमत तशी कोण दिना। फकत मनीस मेल्या उपरांत 12व्याक पिंड दिवच्या वेळार लोकांक कावळ्याचो उगडास येता। पूण एक सादारण कावळ्याचो जीव वाटोवपाक मनीसपण कशें मुखार येता तें पळोवया।